किरीत भाशेन हे मिसाचें इंतेसांव भेटयता आंतोनियो फेरांव ह्या आमच्या बाबाक बरी भलायकी फावो कर म्हूण हे मिसा भेटेन आमी मागुया. त्याच बराबर मागूंक लायला आयच्या दिसा आपलो वाडदीस सोमरुमता नेविया गोम्स, तेच बराबर जेस्लोन पेरेरा हांचेर दोगांयचेरूय भाग्यवंत आंतोनीचे विदोंतीन शुभ आशिर्वाद पडूंक तांचे पासत आमी कोतकोत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज हांव आमी भाग्यवंत आंतोनीचे त्रेजेन सुरू करता. आयज आमच्या त्रेजेनाचो विशय देवा उतरा वरवीं जेजून त्रिगून रावुया. जुवांवाच्या शिव वर्तमानांत पयलो आवेसूर पयली वोल आमकां सांगता. ओरंबाक सगळे रचने आदी सोप आसलो आनी सोप देव आसलो. हो सोप जावन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. ह्या संवसारांत येवन आमच्या आनी देवा मोदें एकचाराचो संबंद घोट केलो. जेजूच्या एकचारान वाडूंक देवाचें उतर आमकां एक पदवेदार आनी बोलिश्ट हातयार. हेंच देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड आनी बोल दिता. भाग्यवंत जेरोम अशें म्हणटा, जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका क्रिस्ताची वळख ना. पवित्र पुस्तकांत मेळटल्या जेजूच्या अनुभवा उदेशी ग्रेस्त जावन जेजूक ओदीक रिगून आमी रावूंक जेजू सोवे वाडूंक ह्या मिसान आमकां बोल आनी कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन देवाच्या उतराचें वर्तेपण आमच्या जिवितांत नियाळूंक आनी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक उलो करता आनी उस्कायता. देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत आसा, पूण घडये जायते पावटी तें वाचूंक, जायते पावटी मानाचो जागो ह्या देवाच्या उतराक दिवंक घडये आमी जायते पावटी चुकल्या. ह्या आनी दुसऱ्या केल्ल्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बराबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायगेर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनेच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
सोम्या प्रार्थुया. एक घोडी बरोगीच रावन आमची मागणी बावार्थान देवा मुखार उबारुया. जायते पुरुश नाटे विटे पिडा आमी घेवन आयल्या ह्या वेळार बावार्थान ह्या मिसा भेटींतल्यान देवा मुखार उबारुया. सूर पदवेदार देवा, भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनीन तुजी देणी आमकां भरपूर दी आनी आमच्या काळार आमकां शांती लाभोय म्हूण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनेच्या ससना. आमेन. भागिवंत पेद्रूची दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, मोडप आगतें सावन नाच जातोले आनी सृश्टीचे दातूलासून कोडटोले. तो देवाचो दीस बेगीन पावू म्हूण आशेवून रावात. आनी सोगले हे भाशेन सोबतोले म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भोक्तीवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोळपाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता. कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वस्तोलें. देखून भोव प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ताकता तितलें उमेदीन निश्कोलपणान आनी गुन्यांवाविणी जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचें मातमेपण तुमचे सोडवणे खातीर म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यांत म्हणटोच चोत्राय दवरात. नाजाल्यार नोश्टा मनशांची वांकडी वाट दवरून तुमी तुमचें तीरपण सांडून वेशात. उर्फाटी आमच्या सोम्या आनी सोडवणनारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सोवें वाडो दी. ताका मोहिमा आतां आनी सासना सासनाक आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे फौदकार. आतां आयकल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. सोगलीं परतून म्हणुया. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासना तावन सासनाक पुर्यान तूं देव. आमचो जबाब.
सोर्वेस्पोरा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. मनशांच्या पुता धुवानो चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. आमचो जबाब सोर्वेस्पोरा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वांचतल्यांव? 70 आनी व्हड भलायकी आसल्यार 80 आनी चड करून ती दुखीन भरलोली वो पोकोड सोत करून सोरता आनी आमी नाच जाता. आमचो जबाब सोर्वेस्पोरा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितेंय करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकूं दी. आमचो जबाब सोर्वेस्पोरा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गार. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे शू वर्तमान. तुका सौम्य. देखून ही म्हजी उतरां आयकोतात आनी ताचे पोरमोणे चलतात. तो आपलें घर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून ताचे पोरमोणे चलोनात. तो आपलें घर रेवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. सुमयाचें शू वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमचें उतर जावन आसा मोलादीक. आमचें उतर जावन आसा बोळादीक. कित्याक आमच्या संवसारी पयणांत आमी जरी तर नदर मारीत जाल्यार आमी जें कितें करता तें सगळें आमच्या उतरां वरवीं आमी करता. अधिकार आसलोलो मनीस आपल्या काला आसलोल्या भावा भयणांक आपल्या उतरांतल्यान सांगता, आनी काला आसलोलीं भावा भयणां तो वावर करून सोपुर्नायेक पावयतात. जायते पावटी आमी आमच्या उतरां वरवीं घोडे दुसऱ्यांक आमी खाला घालता, दुसऱ्यांक
घोडे जायते पावटी आमी काबार करता. हें जावन आसा आमा सोगटांची उतरां, मनशाचीं उतरां. पूण देवाचीं उतरां अशें न्हय. जोरी तर मनीस आपल्या उतरांतल्यान मनशाक काला घालता जाल्यार देव आपल्या उतरांतल्यान मनशाक उबारता. जोरी तर मनीस आपल्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांच्यो खबरो करता जाल्यार देव आपल्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांचें जिवीत जिखून घेता. आनी हें जावन आसा एक दोन तरेचें मनशाचें उतर, देवाचें उतर. मनशाचें उतर सोरता, पूण देवाचें उतर केन्नाच सोरोना. तें सदां सर्वदां तशेंच आसता. आनी हाकाच लागून इश्टानो, आयचो विशय आमकां खेरीत भाशेन देवाच्या उतराचें व्हरतेपण आमच्या जिवितान घेवंक आनी ताचे परमणे आमची पावलां मारूंक आमकां उलो करता आनी उस्कायता. प्रितीच्या भावा भयणानो, एका गांवांत एक ओस्तोरी रावताली. ही ओस्तोरी गिरेस्त नासली आनी तिची गिरेस्तकाय म्हणल्यार मागणें. दर दिसा चुकोय नासतना मागणें करताली आनी देवाचें उतर वाचून आपल्या जिवितांत ती नियाळटाली. आनी हें तिचें जिवीत शेजारचो लोक पळयतालो. एका दिसा शेजारचो एक मनीस येवन तिका अशें म्हणटा, आगे कितलींशींच वर्सां जालीं तूं देवाचें उतर वाचताय आनी तें तुज्या जिविताक लायताय, पूण तुजें जिवीत आसा तशेंच आसा. तूं गरीब, आजून पर्यंत तूं गरीबूच आसा. तूं आनीक आजून पर्यंत वयर सरूंक ना. गिरेस्तकाय तुज्या जिवितान भितर सरूंकूच ना. कितलींशींच वर्सां मागणें करता, तुज्या जिवितान बदलप ना, वो तुज्या जिवितान तूं गिरेस्त आजून पर्यंत जावंक ना. मागणें करून वो पवित्र पुस्तक वाचून, देवाचें उतर वाचून तें पाळूंक कसलो फायदो. आनी इश्टानो, त्या वेळार ही ओस्तोरी ओगीच रावता. आनी कांय दिसां उपरांत एक पांटलो घेता आनी त्या मनशा लागीं दिता. आनी एक मेळो पांटलो त्या मनशा लागीं दिता आनी ताका म्हणटा, न्हंयेंत वच, व्हांवतें उदक व्हांवतालें, तुवें वचून म्हाका उदक घेवन यो. ह्या पांटल्यांत उदक घेवन यो. आनी हो मनीस तें न्हंयेंत वेता. उदक धांवतालें. हो मनीस तो पांटलो उदकान भरूंक तोजवीत करता. पूण जितले पावटी उदकांतलो वयर उखलता, उदक थंयच्या थंयच रितें जाता. जायते पावटी तेंच करता, उदकांत बुडयता, वयर काडटा, पूण उदक त्या पांटल्यान उरोच ना. आनी शेवटी निराशी जावन परतून त्या ओस्तोरे सोरी येता आनी तिका असो जबाब करता, हांवें जायते प्रयत्न केले ह्या तुवें दिल्ल्या पांटल्यांत उदक भरूंक, पूण आजून मेरेन तो पांटलो उदकान भरूंक ना. हांव निराशी जालो, हाका लागून परतून हांव तुजे सोरी आयलां. आनी ती ओस्तोरी त्या मनशाक अशें म्हणटा, जोरी तर त्या पांटल्यान उदक उरोंक ना जायत, पूण जेन्ना हांवें तुका पयलो पांटलो दिल्लो तेन्ना तो मेळो आसलो. पूण जितले पावटी तुवें तो पांटलो त्या धांवत्या उदकांत घातलो, तितले पावटी त्या पांटल्याची मेळसाण सगळी उदका बराबर गेली. आनी आतां तुवें तो पांटलो पळयत जाल्यार तो आतां पांटलो नितळ आनी निर्मळ जाल्लो आसा. जोरी तर तातूंत उदक उरोंक ना खरें, पूण जितले पावटी तो पांटलो तुवें त्या उदकांत बुडयलो, तितले पावटी ह्या पांटल्यांत नितळसाण भितर सरली. मेळो आशिल्लो पांटलो नवो जालो, नवी सोबिताय ताका मेवली. आनी फुडें ती ओस्तोरी अशें म्हणूंक लागली, देवाचें उतर तशेंच. तुवें केन्नाच चिंतचें न्हय, तूं कितले पावटी देवाचें उतर वाचताय तेन्ना तुज्या जिवितांत बरेंपण येवचें ना, हें तुवें केन्नाच चिंतचें न्हय. जितले पावटी तूं देवाचें उतर वाचता, तितले पावटी तुज्या जिवितान कसली ना कसली नवसरणी जाताच, कसली ना कसली बरेंपण येताच आनी आमकां सोगटांक तें फायद्याचें जाता. होय प्रितीच्या बाबा भयणान, घोडे सादी घोडे एक काणी जायत, पूण कितेंय तरी आमी आमच्या जिवितान घेवंक जाता. सादो मेळो पांटलो ओस्तोरेन दिल्लो,
हो मनीस दुसरें चिंततालो पूण ह्या पांटल्याची मेळसाण वचून नवो आकार आयलो हें पळयोवंक तो विसरलो. तेच भाशेन देवाचें उतर जितलेय फावटी आमी देवाचें उतर वाचतांव नियाळटाव तेन्ना आमच्या जिविताक नवो आकार येता. देवाचें उतर पदवेदार, देवाचें उतर बोळादीक, देवाचें उतर एके पाजलोले तोरवारी वरी जे आमच्या जिवितान रोमता. कोणेच केन्ना चिंतचें न्हय, देवाचें उतर हांव वाचतां नियाळटां म्हज्या जिविताक कसलोच प्रभाव जायना अशें कोणेच केन्ना चिंतचें न्हय. जितलेय फावटी देवाचें उतर वाचतांव देवाच्या उतराचो लाभ आमकां सगल्यांक मेळटा आनी आमी तो आमच्या जिवितान अनुभवतांव. तोच मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावुरतांव. आयच्या शिव वर्तमानांत इश्टानो आमी जरी तर नदर मारीत जाल्यार 2 घरां आमकां आयकूंक मेवल्यांत आनी 2 घरां आशिल्ल्यान 2 घर बांदपी आमकां थंय मेवतात. घर कसलें आसलें तें पवित्र पुस्तक सांगना. घराक पेंट आसलो, कितले रूम आसले तेंवूय सांगना. पूण एक वस्त सांगता ती म्हणल्यार 2 घरां आनी 2 घर बांदपी. ह्या बांदपाचें उदाहरण केल्लें आसा. एकलो बांदपी शाणो जाल्यार दुसरो बांदपी पिसाट. शाणो कित्याक म्हणला काय, कित्याक ताणें आपलें घर बांदतना कोडपार बांदलें. पिसाट कित्याक म्हणलो काय, कित्याक ताणें आपलें घर बांदतना रेवेर बांदलें आनी जेन्ना हुंवार आयलें रेवेर बांदलेलें घर निसणटोण जालें आनी कोडपार बांदलोल्या घर थंयच गोट ओकोंड उरलें, मजबूत उरलें. आनी आज जेजू प्रितीच्या भावा भयणांनो कांय बरीं पवित्र पुस्तकान आमकां उतरां आयकूंक मेवल्यान. जो कोण देवाचें उतर आयकता पाळटा तो कोडपार बांदलोल्या घरा भाशेन. जो कोण देवाचें उतर आयकता पाळिना तो त्या रेवेर बांदलोल्या घरा भाशेन. आयज आमी आमकांच प्रश्न करून आमी पळोवया आमच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तक आसा, हांव तें कितलें वाचतां काय, आनी वाचतां जाल्यार हांव कितलें म्हज्या जिवितांत हांव नियाळटां काय हाचेर नदर मारूंक गरजेची. देवाचें उतर वाचलेंच म्हूण पुरो ना, पूण आमच्या जिवितांत लावन ताचो आस्पाव म्हज्या सोर भोंवतणी आसलेल्या बाबा भयणांक मेळूंक गरजेचो. तर इश्टानो ह्या आयच्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी कितें व्हरतले काय. पयले सुवातेर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, गॉड्स वर्ड चेंजीस आवर हार्ट. देवाचें उतर आमच्या जिविताची नवसरणी बदलणी करता. जाकीव आमी जाणाव पातकी आसलो, लोकांक नागयतालो, मोटवो आसलो करो रुमडीच्या झाडार चडटा, पूण जेन्ना जेजूचें उतर ताका पावता, आज म्हाका तुमगेर जेवणाक येवंक जाय, तेन्ना जाकीव खुशाल जाता. जेजूक आपल्या घरा वेता व्हरता, सांगाता जेवण करता आनी ह्या वरवीं आपल्या जिविताची बदलणी करता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, सुरवातेक म्हणटालो देवाचें उतर पदवेदार, देवाचें उतर बोलिस्ट, देवाच्या उतराक पदवी आसा आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. तर इश्टानो देवाचें उतर वाचुया, नियाळुया आनी देवाच्या उतराक सोंद दिवया आमच्याच जिविताची नवसरणी करूंक, आमच्याच जिविताची बदलणी करूंक. दुसरे सुवातेर गॉड्स वर्ड स्ट्रेंथन्स अस. देवाचें उतर आमकां बळान शक्तीन भरता. ओ बळ शक्ती आमकां फावो करता. आमच्या जिवितांत नदर मारीत जाल्यार इश्टानो आमी सोगोट पिडेस्त, कसली ना कसली पिडा आमकां सोगट्यांक आसा. कसले ना कसले प्रश्न आमकां सगल्यांक आसात. कसले ना कसले आटे विटे आमकां सगल्यांक आसात. हाचो जबाब घडये जायते फावटी दोतोरां लागीं, जाणार मनशां लागीं घडये आमकां मेवचो ना. जायते फावटी हाचो जबाब आमकां देवाच्याच उतरांत आमकां मेवतलो. हाका लागून हांव म्हणटा गॉड्स वर्ड स्ट्रेंथन्स अस. आमकां देवाचें उतर बळ फावो करता, शक्ती फावो करता आमच्या जिवितांत येतोल्या आडकुळीक वादळांक काळजीदारपणान फुडो करूंक. तर तिच्या भावा भयणांनो, दर दिसा दर घडये देवाचें उतर वाचुया, आमचें करुया, आमच्या जिवितांत लावया आनी ह्या वरवीं ताच्या उतरांतल्यान मेवतलीं बरेपण आमच्या जिवितांत नियाळूंक हे पवित्र मिसाचे बेटीन आमकां सोगटांक बापाचो आदार मागून घेवया. उबी रावया.
काय आमची मागणी बावार्थान देवा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक रिगून रावन आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक शिकूंक बापाची कृपा आनी जानवाई तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी समाजांत धर्म आनी जाती काती मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना एकवट विस्तारतली हत्यारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. देवाचे उतर आमच्या जिविताक उजवाड. हेच देवाचे उतर आमी चुकयनासतना दिसपट्टी वाचून नियाळून जेजूच्या संबंदान अदीक वाडोवंक आमकां कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमी व्हडा भावार्थान सांत आंतोनीच्या पांयाशी आमच्यो गरजो आनी आवंडे घेवन आयल्या. ह्यो सगल्यो आमच्यो गरजो आनी आवंडी भाग्यवंत आंतोनी वरवीं बापान शार्ती पावंक मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. सुर्गीच्या बापा, काय आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्यान तीच तूं स्विकार कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेट्रोनीच्या वेलार गीत गावया. C15 पेज नंबर 34. देवा उठून आमी घेतना, ताका आमी सबाब दिला. सबाब जावनी जिविताचो मोगान केले पेटोवणेचो बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वता. बापा तुजे उतर मानता. मोगान तुका जिवीत वता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या प्रेम बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा भाग्यवंत आंतोन तुज्या भक्तांच्या मनाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर. आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशेंच आमकां तुजी काकलूत दाखय.
क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांतून तुज्या भक्तांच्या मनाक तुजी पवित्र सोबेक तूं संतोष दिताय. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताची देखीन तूं तिका दिरान भरताय. ताचे शिकोवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर्व देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोस्ट मरण सुसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरेराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूण. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसू तुझे पुनर्जीवनपण पूर्ण करता. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनीक लेवा आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आनीक शिमिया आमच्या बिस्व साहेबा आनी सगळ्या संस्कार घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणचो बरो वस्तू दवरून मेळ्यांत ते सगळ्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन वंतलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार म्हळ्या देवाची माई सांगती. भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत दरदुता सरकारी तुका मालवल्यान आनीक भाग्यवंत तातोरी सांगता सास्ताच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताचे सांगता तुका वाखाडूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. ताची वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बाबा सोर्वमान आनी मोहिमा तुका सासणेच्या ससनाक. देवाच्या उतराचें वर्तेपण आमच्या जिवितांत आमी सोत मानून घेवंक सदांच देवाच्या उतराक आमी आमच्या जिविताचो माज करूंक ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार बळ मागून घेवया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीम पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक आसुटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनेच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होच तो जेजू आपल्या बापाच्या उतराक फावो तो मान दिवंक ताच्या उतरा पोरमणे आमचें जिवीत नेटोवंक तो आमकां आयज जण एकल्याक उलो करता आनी उस्कायता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कुडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा भाग्योंत आंतोनीच्या मानान आमी वांटो घेतिल्ल्या आम्हा सोमेस्तांताय सुर्गीच्या जेवणाचें देवीक बोळ तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचें देणें सोपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सोरवणेचे वाटेन चलूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देवाच्या उतरा वरवीं तुमचें जिवीत नेटोवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भोव फळादीक मागणें सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंत सांत आंतोन भोगता मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सौरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचे ह्या संवसारांत आसतना जे पोरी आनी कोणाकूच भोगताक तुवें दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उच्चारूंक तें उतर गरजेवतांचे मागणी आयकूंक उपर्द्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोवे केन्नाच निर्फोळ जाली नात. पिडेवतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चड फोडटल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलेल्यांक काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पुर्यान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली भायर रावन पातक. पेल्याचें दूख आनी कोर्निस्टाय पळयोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावो नेजो आसलें. दिरावंत ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. हे वेळार किरीत भाशेन इश्टानो आमकां जाय तें आमी मागुया. जायते आटे विटे प्रश्न पिडा घेवन आमी ह्या जाग्यार आयल्या. भावार्थान भाग्यवंत आंतोनी मुखार आमी ते उबारुया. घोडी आमची मोदी जायतीं जाणां आयल्यात आपल्या भुरग्यां पासत मागूंक. भुरगीं घोडी आयकनात. घोडी थोडीं जाणां घोडी बिबदिकायेक सांपडल्यांत. थोडीं जाणां घोडी नोकरी करूंक सोदिनात. आमचे मदलीं घोडी थोडीं जाणां येयल्यात जांचे कुटूंब घोडे तुटलेले आसात वो तुटपाचे दोशीर आसात. तांचे पासत मागुया. आमचे मदलीं घोडी जायतीं जाणां पिडेस्त आसात. तरेकवार पिडा जावं ती डायबेटीक घोडी कॅन्सराची पिडा घोडी कसली कसली एलर्जी घोडी जायतीं आमचीं भावा भयणां घरांत कश्टवतात. हॉस्पिटलांत कश्टवतात. जाणट्यांच्या घरांत कश्टवतात. तांकां पिकोवणी मागुया. आमच्या तरणाट्यांचो उगडास करुया. जायतीं जाणांक घोडी आजून पर्यंत नोकरी मेळूंक ना. तांकां नोकरी फावो जावंक आमी मागुया. घोडी जायतीं जाणां घोडी एकसूरपणाक लागून वा आनी कसल्या कारणाक लागून घोडी आपल्या जिवितांत सांडल्यांत. तांचेय पासत मागुया. एकली आमची भयण भायल्या देसांत आसा. तिची डिलिव्हरी आसली
पूण कांय कॉम्प्लिकेशन सुरू जाल्यांत तिचेय पासत आमी मागुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पुर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजी मोजत विस्वास उणो जावचो ना, कित्याक व्हरतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो मिलाग्रियो करतालोय. ए भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें, तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलो एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे विंगींत खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मोगण्याक फळ मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची इश्टांक तशी आमची पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूज जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सवी आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. आनी भाग्योंत आंतोनीचे विनोनीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. आमेन. Figliaci